ready. Yeah. Bapaचे, पुत्राचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगडा बाप्पा पवित्र आत्म्या हे वेळार आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तूंच आमकां एकठांय कोत्ताय तुज्या उतराशी आनी तुजी जाणवाय तूं आमकां शिकोवंक सोदताय. ओदीक आनी ओदीक तूं आमकां चिटकून रावंक. गेले ते पावटी दुनिया तुवें आमकां पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमी कशीं देवाच्या सांगाताक जिवंक तुवें आमकां शिकयलें. आयच्याय दिसा बापा ओदीक पवित्र आत्म्याचे बोड तूं आमकां दितलोय. हे खालचीदारपण दिवंक बापा तूं आमकां तयार कोत्ताय वेळार आमचीं काळजां एकल्याची जे आमच्या बाच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलोय. खरेंच दुनिया मनीस उलयना पूण तूं उलयताय आनी उतर दुनिया आमकां ओदीक फळादीक जावंक बापा आमकांच आमी तुका समर्पण कोत्ता. जितली आमी तुका आयकता तितली बापा तूं आमकां शक्तिवंत कर म्हूण मागता. बोड दी आमकां आमची नदर सकत सर्गी राजाच्या उतराचेर आसूंक तुजेर आसूं त्या कुर्साचेर आसूंक जें कितें केलाय तें दिश्टी पडनातल्या उतरांतल्यान आमकां भोगूंक मेळूंक. कित्याक तें दिश्टी पडना तें उतर तूं दुनिया. खरेंच दुनिया हे वेळार हे संवसारीक उतर दुनिया मनशाक तुजे सोरशिल्ल्याक आडायन दवरता पूण तुजें उतर तुका चिटकून दवरता दुनिया आमकां. आनी हे सगल्यांक मेळूंक फावो कर म्हूण बाप्पा हे मागण्यांतल्यान आमी तुका उलो मागता. हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Amen. 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 Jesu karka. थँक यू जीसस. कोणाक आहाय कळवायची? Any testimony? Okay, Jesus. जीसस. Sister Jonina आहा? इश्ट ना पूण जेजूक हांव आर्गां दिता. दिसान दीस देव आमकां आपणाचें ओदीक आनी ओदीक लागीं हाडटा आनी हाडूंक मागता कित्याक आमी जाणा जावंक ताचें उतर उच आमकां जिवीत दिता तें. जेजूक आर्गां. जेजू Praise कारका. God. Praise God. आणि कोण आहाय? Any testimony? Sister Eliza, you can unmute. Jesus. कारका जेजू. आणि कोण हा टेस्टिमनी दिवपाक आमच्या जिवितांत Yeah, कितें बरी जाता Yeah, brother start करना जाल्यार. स्टार्ट करूया. जेजू Yeah, कारका. करूया. जेजू कारका. जेजू कारका. जेजू कारका. म्हणटोच तुमकां सगळ्यांक येवकार म्हणजे भयणीनो आमी जाणो की हो जावन आसा कितें निमाणो काळ वय की ना. हो जावन Yeah. आसा निमाणो काळ. ही जावन आसा निमाणी पिळगा. आणि जेजून आमकां सांगलां की जेन्ना तो येवपाचो आसा तो वेळ कोण नको. ते वर खंयच्या वरार तो येतलो खंयच्या दिसा येतलो तें ताणें कोणाकूच सांगूंक ना. सारकें न्ही. सारकें. पूण ताणें एक वस्त आमकां सांगल्या. तो येवच्या आदीं जें ह्या संवसारान घडटलें तें ताणें आमकां सगल्यांक सांगलां. सारकें. सारकें. म्हणटच आमी जेन्ना आमचो संबंद देवाशी गोठ आहा आमी मागण्यांनी आसता आमी देवाचें उतर आयकता आमी देवाचें उतर शिकता तेन्ना आमकां कळोन येता की ज्यो वस्तू जेजून आमकां सांगल्या घडटल्यो तो येवचे पयलीं त्यो वस्तू आमच्या दोळ्या फुडें त्यो ह्या वेळार घडटात. सारकें वय की ना. Amen.
पण ताणें Praise आमकां God. सांगूना केन्ना येतलो तो, पूण आमकां एक वस्त सांगल्या, येवचे आदीं कितें घडटलें तें. म्हणटच होय. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर शिकता, पवित्र आत्म्याचे बरोबर आमी संबंद दवरता, पवित्र आत्म्या बरोबर संबंद आमी कसो दवरता? त्याच्या कशे भाशेन उतर आमच्यान संबंद दवरूंक जाता पवित्र आत्म्याशी? उतर आयकून देवाचे उतरांचो. उतर आयकून देवाचें पाळून उतर आयकोन, आनी पाळपाक. देवाचें उतर विचित्र बात. पाळून. हं. देखीना? पाडून पाळून आनी आयकोन. जो होय. कोण उतर आयकता त्या उतरा प्रमाणे तो चलता. सारकें? होय. सारकें. पूण हाचो अर्थ न्ही की आमी उतर आयकलें आनी आमकां बरें दिसलें उतर आयकलें म्हणून आनी तें उतर आमी पाळूंक ना जाल्यार आतां आमी आमकांच फटयता. आमी जाणो जाकोबाचो पयलो 22 आमकां सांगता की तुमी तुमकांच फटयनाका, कित्याक जो कोण उतर आयकता, उतर तांकां मेळटा, पूण तें उतर तीं पाळिनात, तीं आपणाकूच फटयतात. आनी हो काळ जावन आसा जेन्ना सैतान आमकां फटयतलो. देवाचें उतर सांगता आमकां निमाण्या काळार सैतान खूब लोकांक फटयतलो. आनी सैतान आपल्या शिंगांक घेवन वो खरे भाशेन देंवचारा भाशेन जे आमी आमकां फोटोन पळयला, आमी पिक्चरान पळयला, दोतोरांनी आमकां शिकयला की देंवचारो हो काळो व्हडली शिंगां आहा म्हणून त्या भाशेन येवचो ना. तो येतलो मनशा वरवीं. जो कोण देवाचें उतर नको, जो कोण देवाच्या उतराची देवाचें उतर आयकना, जो कोण देवाचें उतर पाळिना, जो कोण आपलो संबंद देवाशी घट दवरिना, त्यांच्या मदें सैतान येतलो आनी तांकां वापुरतलो कितें करपाक? लोकांक फटोवपाक. म्हणजे सैतान येवचो ना फटोवपाक, पूण सैतान वापुरतलो मनशांक दुसऱ्या मनशांक फटोवपाक. आमी सगळीं जाणो की जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो एका मासा रोगतान येयलो, वय की ना? हय करता. जेजू होय जेन्ना ह्या बाबा. संवसारान येयलो तो जेजू जावन आसा एक आत्मो, पूण त्या संवसारान येयलो मासा रोगतान, मांकवार मोरीच्या कुसव्यान जल्मलो तो. तेच भाशेन म्हज्या भयणीनो, आमी जाणो की देवाक आमकां वापरूंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकून तें उतर पाळूंक पवित्र आत्म्याच्या आदारान जो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा, कित्याक आमची कूड जाल्या एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तें उतर आमी आयकता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चिंतता, तें उतर आमी पाळटा, आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर जो जियेता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवाचें काम करूंक जाता, देवाचें उतर पाळूंक जाता, दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवंक जाता, आमची गोवायकी जाता. पूण आमी देवाचें उतर फकत आयकलें वा आमी आयकोंक ना, आमी फकत ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी उरल्या, तेन्ना कितें जातलें? जो लोक देवाच्या उतरान ना, तांचेर कोण दबाव घालतलो, कोण तांची चिंतना कशे भाशेन आसतली? संवसारान सैतानाची. संवसाराच्या लोकां भाशेन सैतानाची ताळणी येतली. आनी त्या वेळार पवित्र आत्मो तांचे भितर काम करच्या सुवातेक कोण करतलो? सैतान करतलो. सैतान. सैतान काम करतलो. म्हणटच ही जबाबदारी जावन आसा आमची. ह्या निमाण्या काळार ही जबाबदारी जावन आसा म्हजी. ही जबाबदारी जायना देवाची ओ सैतानाची ओ पाद्रीची ओ मोटव्यासांची कोण शिकयता तांची. ही जबाबदारी जाता म्हजी, कित्याक देवाचें उतर हांव जें आयकतां तें उतर हांव आयकतां, खरेपणी देवाचो मोग करता म्हणून तें उतर म्हज्या काळजांत धरून, म्हज्या मनाची नडसळणी करून तें उतर हांव पाळटां, हांव तें जैतिवंत जिवीत जियेतां आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगता. म्हणून जितल्या लोकांक म्हज्यान ही बरी खबर दिवंक जाता, जितल्या लोकांक हांवूच तें एक जैतिवंत जिवीत जिता देवाच्या उतरा वरवीं, आतां देवाचें राज आमच्यान फुडें व्हरूंक जाता, देवाचें राज आमच्यान वाडोवंक जाता. आनी जो कोण हें कोत्ता ह्या वेळार, ह्या निमाण्या काळार, तांचें तारण जातलें, ती सालवार जातली, तांकां जेजू येतकूच इनाम मेळटलो.
बाकी सगळ्यांचे दिसवंतोण जातले. हे सगळे आम्ही आयकलां, पोत्तून आम्ही हेच सांगता म्हणून तुम्ही समजू नाकात की एक पाटी सांगले म्हणजे आमकां विसरोंक जाय. आमी जाणो हो काळ कसलो तो, आमी जाणो हो निमाणो काळ म्हणून. आनी ह्या निमाण्या काळार ह्यो सगळ्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार घडटात. तुम्ही म्हाका दिसता आयकोंक ना, पूण आमी न्यूजपेपर उगडीत जाल्यार, आमी न्यूजपेपर उक्ते करीत जाल्यार, ऑबिच्युअरी पळयत जाल्यार कितलो भुरगो लोक ह्या दिसांनी भायर पडटा. तुम्हीच आयकलां, तुम्ही जाणत न्ही वयर जाता. वयर कितले जाता, वयर भुरगे जाता. ल्हान ल्हान तरणाटे काबार जातात. आयजूच आमी आख्या सुमानान कालच्या सुमानान पुना आसल्या आनी एक भुरगो आल्फोन्सो म्हणून तो MC आहलो. म्हाका दिसता थोडे थोडे वर्सां पयलीं, म्हयने पयलीं ताचें लग्न जाल्लें. ताणें 2 दीस पयलीं एका काजाराचें एमसींग केल्लें. 2 दीस काजाराच्या उपरांत ताका हार्ट अटॅक जालो. थिंयसरूच काबार जालो तो. 32 इयर्स ओल्ड. फकत आतांच काजार जाल्लो, आतांच काबार. आनी आनी वॉजार आनी लोक आहलो, कित्याक तो MC कोत्तालो, सगळ्यांक एंटरटेन कोत्तालो. पूण म्हज्या भयणीनो, आमच्या आख्या संवसाराक एंटरटेन करूंक जाता. आमच्या आख्या संवसारान तियात्र करूंक जाता. आमच्या आख्या संवसारान आमच्यान कांतारां करूंक जाता. आमच्या आख्या संवसाराक आमच्यान एमसींग जावंक जाता. आमच्या आख्या संवसारान एक जोकर जावंक शकता आमी. पूण आमचो संबंद देवाशी ना जाल्यार, पवित्र आत्म्याचें उतर आमी आयकना जाल्यार आमची परिस्थिती त्या भुरग्या भाशेन जातलीच. जाणटो जावं, भुरगो जावं, तरणाटो जावं, हो काळ जावन आसा एकदम वायट काळ. हो जावन आसा निमाणो काळ. ज्यो वस्तू ह्या वाड्यार ह्या संवसारान घडटात, एकदम वायट घडटात. आनी जेजून आमकां सांगलां, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडूंक जाय तो येवचे आदीं. ह्यो सगळ्यो वस्तू घडूंक जाय तो येवचे आदीं. म्हणटच ताणें आमकां सांगलां कितें घडटलें तें. आनी ज्यो वस्तू आमी ह्या वेळार पळयता, त्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार, दोळ्या फुडें त्यो आमकां उक्ते जातात. आनी आमी आमचे दोळे बंद केले, आमी म्हणटा चुच्चुरे, तो मेलो, तो जाणटो मेलो, हें कितें चलता, हें कितें आमच्या संवसारान घडटा. पूण म्हज्या भयणीनो, जें चलता ह्या वाड्या संवसारान तें आमकां वी आर नॉट सरप्रायज्ड. आमकां तें कितें म्हणटा तें इंग्लिशीन सरप्रायज म्हणजे कितें? सरप्रायज म्हणजे कितें? तुमी समजल्यात. आय शूड नॉट बी सरप्रायज्ड. तें म्हाका हें भलतेंच जाता हें आमकां सजमोवपाक सारकें न्हय. कित्याक आमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार, आमी देवाचें उतर वाचता जाल्यार, त्या उतराचेर आमी नियाळ करता. चड करून मातवाचो 24वो विस्वो तातूंत सगळें बरयलां. म्हणटच जेन्ना आमी तें उतर आयकता, आमी वाचता, तेजेर नियाळ करता, जें आमी पळयता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या कितें घडटा तें, आतां आमकां कळोन येता की जें घडटा तें आमच्या दोळ्या मुखार हें सगळें आमकां जेजून पयलेंच सांगलां. ताणें आमकां पयलेंच सांगलां की हें घडटलें म्हणून. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, हें घडटा जाल्यार आमच्या दोळ्या मुखार आमी कितें करूंक जाय? आमी भिरांतीन रावूंक जाय? आमी भिरांतीन रावूंक जाय? ना ब्रदर. ना, आमकां भिरांत आसपाची ना. कित्याक आमचो संबंद जेजूशी घट आसा जाल्यार, आमी खरेपणी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार, आमी मागण्यांनी आसात जाल्यार, आमी खरेपणी तें उतर पाळटा जाल्यार, तें उतर आमी दुसऱ्यांक दिता जाल्यार, आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता जाल्यार, जें आमकां सांगलां तें आमी कोत्ता जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आमकां मरणाची भिरांत ना. कित्याक मरण आमकां येवचें ना. मरण आमकां येवचें ना. पूण जो कोण देवाच्या उतरान ना, सैतान तांकां काबार करतलो. कित्याक ह्या निमाण्या काळार खरें म्हणल्यार खूब वस्तू घडपाच्यो आसा. खूब वस्तू घडपाच्यो आसा. ताणें म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, म्हाका दिसता देवाचें उतर आमकां सांगता, हांव तुमकां स्क्रिप्चर सांगता. म्हाका दिसता सुकराचो रिफ्लेक्शन म्हाका दिसता सुकराचें लुकाचो 17वो विस्वोर
लुकाचो 17वो वड 26 वड उपरांत आमी वाचुया. लुकाचो 17वा वड 26 वाचुया. Brother, तू चिकाला scriptures. आ Flavi is not there, I think. तू गाता न्हू scriptures. बरें हांव घालू. Share करता न्हू? बरें हांव घालता. ओके. जेजू कारगा. येसू कारका. बरें वाचुया. बरें वाचुया. 26 वड कमेंट्स करूया. या. जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोआ तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून घेवन आसलो. त्या मनसर पर्यालो आयलो आनी ताचे वरवीं ती सगळीं नाटक जालीं. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोडोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गांतावन उज्या गंडकाचो पावस पडून ताचे वरवीं सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशनी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. म्हणून देवाचें उतर कितें सांगता आमकां? देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा ही आतां उतरां जेजूची. ओके. ही जी उतरां आमी 26 वडीन आमी जे आयकलां ही जावन आसा उतरां जेजूची. तो म्हणटा जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. आयकात म्हज्या भयणीनो, जेजू केन्नाच फोटी मारिना. जेजून ही उतरां ही जेजूची उतरां. ही जेजूची उतरां. म्हणटोच जेन्ना जेजू सांगता जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. म्हणटोच मनशाच्या पुताचो काळ म्हणजे कितें? इंग्लिशीन ताका कितें म्हणटात? मनशाच्या पुताचो काळ म्हणजे कितें? कोण जाण म्हाका इंग्लिशीन कितें म्हणटात ते कोण म्हाका सांगूंक शकता? लास्ट डेज. लास्ट डेज होय, बट मनशाच्या पुताचो काळ म्हणटात ताका द डे ऑफ द लॉर्ड. Praise God. द डे ऑफ द लॉर्ड. म्हणटोच जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. म्हणजे द डे ऑफ द लॉर्ड. द डे ऑफ द लॉर्ड. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक गोश्ट सांगूंक सोदतां. मनशाच्या पुताचो काळ ऑलरेडी कॉमेस जाला. Praise God. हरकांचे सुख. मनशाच्या पुताचो काळ म्हणजे द डे ऑफ द लॉर्ड हॅज ऑलरेडी बिगन. म्हणजे कॉमेस जाला. द डे ऑफ द लॉर्ड हॅज ऑलरेडी बिगन. बरें, तुमी मनशाक मनशाचो पुताचो काळ कॉमेस जाला जाल्यार म्हणजे जेजूच्या येण्याचो काळ एकदम लागीं पावला. वय, पूण हांव तुमकां कित्याक म्हणटा की मनशाच्या पुताचो काळ लागीं पावला? कित्याक काय म्हणटा अशें? तुमकां कित्याक दिसता? कित्याक म्हज्या मनान कितें आयलां म्हणून हांव तुमकां सांगता? ना. पळयात म्हज्या भयणीनो, आयकात. जेन्ना जेजू पयले पाट ह्या संवसारान येवपाचो आसलो, ओके, जेजू येयलो संवसारान पयले पाट.
एका बाळकाच्या रुपान येयलो, हम्म. आंकवार मोरीच्या पुष्पान तो जल्मलो, वयर 9 जाता. म्हयन्या उपरांत तो ह्या संवसारान येयलो. आमी फुडल्या हम्म. म्हयन्यान आमी नातालांची परब करतले हांव, वय की ना? हम्म. थोड्यान आपल्या घराक चुना मारपाक कमेस केलां. थोड्या लोकांनी आपले सगळे केक करपाक, नातालांचे नेवऱ्यो करपाक हे सगळे कमेस केलां. तुम्ही आता UK वचत जाल्यार, UK, अमेरिकाक, युरोप वचत जाल्यार 2 म्हयने पयलीं ऑगस्टान सगळे डेकोरेशन घालां. स्टार घातल्या, डेकोरेशन घातलां. क्रिसमस तुम्ही सुपर मार्केट वचत जाल्यार सगळे क्रिसमस सगळे ग्रीन आणि रेड चलता. तुम्ही वचत, कोणाक विचार. तुमकां दिसता हें आतां डेकोरेशन घाला म्हणून खरेपणी ती नातालांची परब करतात? तांकां जेजू पडोंक ना. तांचे सगळे एक्समस सेलिब्रेशन चलता. जेजूक भायर काडला आनी फकत सेलिब्रेशन कमेस केलां. फुडल्या म्हयन्यान कितें जातलें? स्क्रिप्ट नातालां कॉम्पिटिशन, स्टार कॉम्पिटिशन, कॅरल कॉम्पिटिशन, ही सगळीं कॉम्पिटिशनां कमेस जातलीं. जेजू खंय आहा ह्या सगळ्या कॉम्पिटिशनान? जेजू खंय आहा? हांव विचारता तुमकां, जेजू खंय आहा? जेजू खंय आहा म्हज्या भयणीन? हांव विचारता तुमकां, जेजू खंय आहा? जेजूक भायर दवरला. आमकां नवे मोचे जाय, आमकां नवे ड्रेस जाय, नवें घर जाय, नवी गाडी जाय, चुनो मारूंक जाय, केक करूंक जाय, नेवऱ्यो करूंक जाय, हे सगळें आमी करूंक जाय. कित्याक हें करिना जाल्यार नातालां म्हणून आमकां कळना. नातालां वय नातालां हाका नातालां म्हणिनात. हाका नातालां म्हणिनात. नाताल म्हणजे कितें? जेजू आमच्या काळजान जल्मला. आनी नाताल म्हणल्यार फकत 25 डिसेंबराची न्हय, नाताल जावन आसा सदांकाल. नाताल जावन आसा सदांकाल म्हणजे कितें? तो कितलो लोक ह्या संवसारान आसा जो जेजूक वळखना. सारकें? वय ब्रदर. ह्या संवसारान कितलो लोक आहा जेजूक वळखना, पूण आमी वळखता, वय की ना? वय वयर ब्रदर. जाता. आमी वळखता, आमी तेचें उतर पाळटा. पूण जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आनी ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिता, ती धर्म सोडून आतां जेजू बरोबर संबंद दवरता, जेजू तांच्या काळजान जल्मता, त्या दिसा तांच्या काळजान नातालांची परब जाता. म्हणजे आख्ख्या वर्सान कितलो लोक, म्हणजे जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिता, कितल्या लोकां मदें नातालांची परब, जेजू तांच्या काळजान जल्मता. कितल्या लोकांक, जो लोक अजून जेजू वळखना, तांच्या काळजान जेजू जल्मता. आमी केन्ना अशें चिंतलां? पूण आमी तो एक दीस ज्या भाशेन आमकां जाय कोणी आमकां हॅपी बर्थडे म्हणल्यार हॅपी बर्थडे सिस्टर, हॅपी बर्थडे ब्रादर, हॅपी बर्थडे, केक हाडली, कातरली, जालें. ताजे उपरांत कमेस केलें, पिवपाचें, खावपाचें, जालो बर्थडे काबार. तेच भाशेन आमी जेजूचो जल्माचो दीस 25 तारीख असोच केला. पूण खरें म्हणल्यार नातालांची परब जावपाक जाय सदांकाल. जानेराची 1 तारीख पासून ते डिसेंबराची 31 तारीख पासून जावंक जाय नातालांची परब. कित्याक एक एकल्या दिसा कोण ना कोण जेजूक वळखता. आमच्या परगडणी वरवीं, आमच्या गोवायकी वरवीं ती जेजूक सतमानतात आनी जेजू तांच्या काळजान जल्मता. ती खरेपणी भावार्थी जातात. पूण आमी जी देवाचें उतर आयकता, आमकां उतराची सजमणी मेळ्ळ्या, उतर आमी जें आयकता, खरेपणी हो जेजू आमचे भितर जल्मला काय? आनी जल्मला जाल्यार आमी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता काय? आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार आमकां एक जैतिवंत जिवीत मेळटा काय? आनी जैतिवंत जिवीत मेळ्ळा म्हणून आमी एक गोवायकी दिता काय? आनी गोवायकी वरवीं दुसरो लोक जेजू कडेन येता काय? आमी फकत आमचे आयताराचे मीस आयकले, आमचो कितें रातचो तेर्स केलो, आमचो धर्म आमी केलो, आमी क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव हे क्रिस्तांव अशे जेजूक मानलेले क्रिस्तांव ते ना. 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 व्हडली ना. जबाबदारी आमची जाता दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान हाडपाक. नातालांची परब सदांकाल. देखून म्हज्या भयणीनो, नातालांची परब फकत एक दीस न्हय. ज्या दिसा कोण जेजूची बरी खबर आयकता, आनी जेजूची बरी खबर आयकोंक जाय जाल्यार तो येतलो थंयसर परगट करपाक.
जेजू येतलो परगट करपाक? ना. हांव विचारता 2000 वर्सां पयलीं जे भाशेन तो येयल्लो आनी परगट कोत्तालो, तुमकां दिसता तो आतां परतून येतलो देवाचें उतर परगट करपाक? नो No, brother. नो म्हणटच लोकांक कशें कळटलें? आमी शिकले ते आमी परगट करता. आमी परगट करूंक जाय. म्हणटच आमकां एक जबाबदारी जाता ह्या निमाण्या काळार दुसऱ्यांक बरी खबर दिवप. हांव तुमकां सांगता, तुमकां खरेंच सांगता, स्वत सांगता. हांव पुना गेलो कालच्या सुमारान. आतां फुडल्या सुमारान आमी मँगलोर आनी उडुपी वेता. तेजे उपरांत डेझर्नाचे पयले जागे आमी शोलापूर वेतले. आमकां पाद्रीन जर आदवेंद्रचो रितीर करपाक आपयला. आनी ज्या जाग्यार आमी वता आतां ऑक्टोबराच्या निमाण्या सुमारान आमी बॉम्बे गेले रितीर करपाक. खंयचरूय वचत जाल्यार थंयसर खूब लोक हा आपूण कॅथलीक म्हणटा. इगोर्जेक वेता, मिसाक वेता, तेर्स कोत्ता, डिवायन मसी कोत्ता, सगळे मागणे कोत्ता. पूण उतराची सोजमणी ना. उतर कितें तें सोजमणान. जेजून कितें केलां तें, जें सांगलां तेंच गेडे 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 करीत आहात. उतर सोजमनान. उतराची सोजमणी ना. कांयच सोजमनान उतर. जेजून आमचे तेच्या गायनी आमी बरी जाल्या ताका स्वत मानूंकच जायना. आनी तेन्ना एका ल्हान भुरग्या भाशेन किंडर गार्डनांत ताका अशें शिकोवप आनी ती कितलीं 60 वर्सांची 80 वर्सांची इतलो जाणटो लोक आजून उतर नको, फकत धर्म करतात. तुमकां दिसता ताचें तारण जातलें? धर्म करून केन्ना कोणाचें तारण जावचें ना. हो निमाणो काळ येयला. आमकां आतां हें उतर पाडूंक आनी हें उतर परगट करूंक आनी आमच्या गोवायकी वरवीं ह्या लोकांक साल्वार करूंक. ना तर म्हज्या भयणीनो, कितलो लोक आमच्या फामिलीन जायत आमचो गोरकार, जायत आमची भुरगीं, जायत आमची शेजारी, जाय तर आमची आमिगां जी आमी आमच्या बरोबर काम कोत्तात, आमचे बरोबर आमी चाव कॉफी घेता, आमी पार्टी कोत्ता, आमी बड्ड्याक आपयता, आमच्या घरान आपयता. हो लोक सासणाच्या सासणांक हेमकोणान वेतलो. कित्याक आमी जें उतर आयकता आमी गोवायकी दिवपाक तयार ना. ती म्हणटली अरे बाबा तांचे डिफरन्स आनी आमचे डिफरन्स कितें? ती धर्म करतात, आमी धर्म करता. जेजू वखदात जाल्यार उतरान आसात जाल्यार तांचे जिवीत दुसरे भाशेन कशें आहात? हांव विचारता तुमकां, समजा कोण म्हणटा हांव देवाच्या उतरान हा. आयकता तुम्हाला कितें सांगता तें? मातशें चुत्रायन आयकात. हांव सदांकाल देवाचें उतर आयकतां. कितलें सदांकाल? आतां जालें 1 वर्स, 2 वर्सां, 5 वर्सां, 10 वर्सां देवाचें उतर आयकता. पूण जेन्ना कितें दुयेंस येता, कितें पिडाय येता, आख्ख्या गांवांक कळटा, आख्ख्या फामिलींक कळटा हांव उतरान हा. इतलो हांव हुस्क्यान पडलां. इतलो हांव सगळ्यांक गोमाता. अशें दिसता की हांव मोडटा म्हणून. आनी हो लोक जेन्ना पळयता की हांव उतर आयकतां, जेन्ना तो लोक जो उतरान ना तो म्हाका पळयता, ती गोवायकी जाता? हांव विचारता तुमकां, ती गोवायकी जाता? No. समजा म्हज्या जिवितान हांव उतरा प्रमाणे चलना, ज्या भाशेन तांची परिस्थिती जाता, ती म्हणटात बरें आमी उतरान ना, आमी वयर सकला जाता. पूण तुमी आनी आमी जी उतरान आहात, आमी वयर सकला जाता? हांव विचारता तुमकां, आमी वयर सकला जाता तांचे भाशेन? ना ब्रदर, तांचे आमी भाशेन वयर जायना. सकला जायना जाल्यार आमची गोवायकी ती जाणो आमची परिस्थिती कितें ती, पूण आमी खुशालकायेन हांव, आमी उतरान हांव, आमकां कसल्या हुस्क्यान ना. आनी ती पळयतात, अरे वय ही उतर आयकतात, देवाचें उतर, दे आर इन द वर्ड ऑफ गॉड. आनी जेन्ना त्रास येता आमी खुशालकायेन हांव, आमी एकदम शांतीन हांव. आनी जो आमचो फामिलीचो हा लोक आमकां पळयता म्हणटा खरें ही शांतीन आहा म्हणून आमी खरेंपणी ही गोवायकी तांची आमकां शर्मा दिनान, पूण तांची गोवायकी आमकां दिश्टी पडटा. इतली त्रासान आसून इतली शांतीन आसात. तेन्ना आमच्या फामिलीच्या लोकांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक आमच्यान
तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिवंक जाता. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. म्हणटच म्हज्या हालेलुया. भयणीनो, आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी हें आयकलां, जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. म्हणजे द डे ऑफ द लॉर्ड कॉमेस जाला. कित्याक जें घडटा ह्या वेळार नोआच्या काळार घडलें तशेंच ह्या काळार घडटा. फुडें कितें म्हणटा? नोआ तारवांट भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावंक आनी लग्न करूंक दिवून आसलो. आतां तुमी सोजमा नाकात, तुमची कोण भुरगीं आहात लग्न करपाची, तुमी म्हणनात आतां निमाणो काळ आयला बाबा लग्न कर नाका, हो निमाणो काळ लग्न कर नाका. हांव कितें म्हणटां, लग्न करूंक जाय जाल्यार इतलो दोबाजो करपाक नाका. हांव तुमकां एक सांगता, हांव जें सांगत जाल्यार तुमी हांसतल्यात, पूण तुमी हांसचे ना जेन्ना तुमच्या कोणाचें लग्न जाता. हांव थोडे दीस पयलीं, सुमार म्हाका 15 दीस पयलीं, म्हाका फकत 3-4 दीस पयलीं म्हाका कोणी म्हाका आमंत्रण दिलें लग्नाक. ती भायर आसतात, म्हाका कॉल करतात कितें करपाक, टू रेज अ टोस्ट. आमचे भाशेन रेज अ टोस्ट म्हणजे कितें? साऊद. साऊद सारकें. बरें हांवें म्हणलें हांव कोत्ता. आमी घाल्लो म्हजो केलें. पूण जाणय म्हज्या भयणीनो, ही जी काजार जावपाची आसली तांचे पाय माय आमकां 1.5 वर्स पयलें सांगलेलें. 1.5 वर्स पयलें सांगलेलें की हो दीस तुमी फ्री दवरात, कित्याक आमचो पूत आनी ताची बायल काजार जावपाची आहात म्हणून. आनी 1.5 वर्स तांचें प्रेपरेशन चलता. पाद्रीक वसोंक सांगपाचें, भेणाचें, मागीर हाचें डेकोरेशन करपाचें, खंयचे इग्रोजेन करपाचें, कशीं हिमां करपाचीं, कशें टीव्हीचें रेकॉर्डिंग करपाचें, कोण फोटोग्राफर हाडपाचो, हें डेकोरेशन करपाचें, तें डेकोरेशन, हें करपाचें. तूं जाणा आमी कशें आहा तें. 1.5 वर्स त्या 3-4 वरांक अशें जाप करून एक दीस गेलो. 1.5 वर्स लोक त्या काजराची तयारी करता. 1.5 वर्स त्या काजराची तयारी करता. आनी हांव चिंतालों, ही 1.5 वर्साची तयारी करता जाल्यार कोणें सावध करूंक जाय ती तुमकां जाय 3-4 दीस पयलीं सांगपाक? हांव विचारता तुमकां, कोण 3-4 दीस आसत जाल्यार आनी 1.5 वर्स तुमी जाणो डेट खंयचो तो, तुमी 3-4 दीस पयलीं कोणें सावध करूंक जाय ते ताका 3-4 दीस पयलीं तुमी सांगतात? ना. कोण सांगिना न्ही. ना. म्हणटच हांव विचारतां, जेजू आतां परतून येवपाचो आसा. आमी आतां 3-4 दीस पयलीं हो एक सुमान पयलीं आतां कितें घडटा, आतां आमी भिरांती ना, आतां खरेंच येतलो म्हणून आतां आमी भिरांतीन आमी तयारी करतले आनी आमचें तारण जातलें. ना. म्हणटच ही तयारी केन्ना जावंक जाय? बिगनींग पयलीं थान देवाचे पयलीं. म्हणजे आमची तयारी कोमेस जावंक जाय आसली खूब वर्सां पयलीं. हय. आमची तयारी कोमेस जावंक जाय आसली खूब वर्सां पयलीं. कित्याक हांव तुमकां सांगता, द डे ऑफ द लॉर्ड हो मनशाच्या पुताचो काळ, हो मनशा पुताचो दीस कोमेस जालो इन द इयर 2000. म्हणजे 25 वर्सां पयलीं द डे ऑफ द लॉर्ड बिगॅन. आतां तुमी म्हणटल्यार तुका डेट कसो मेळलो ब्रदर? बरें, हांव तुमकां विचारतां. हांव सांगतालो म्हणजे कितें, जेजू ह्या संवसारान येयलो 2000 वर्सां पयलीं, सारकें? वय. पूण तो येवपाचो आसलो म्हणून केन्ना प्रवाद्यान सांगलेलें? जेजू हो मनशाचो पूत, हो देवाचो पूत ह्या संवसारान येवपाचो आसलो हें संवसाराक केन्ना कळ्ळें? जेन्ना येयलो तेन्ना खूप पयलीं. आयजायान सांगलेलें. कितलीं वर्सां? 700 वर्सां पयलीं, वय की ना? वय ब्रदर. इसायास प्रवाद्यान बरयलेलें
की एक आंकवार बायल एका भुरग्याक जल्म दितली. इसायस प्रॉब्लेम 600-700 वर्सां पयलें सांगलेलें. हम्म. आणि जेन्ना ताणें सांगलेलें, लोक म्हणजे तयार रावलो तो येवकार कोत्तालो. म्हणजे तो मनशाचो पूत म्हणजे हो सरवंडार, हो मेसार येतलो म्हणून लोक ताची वाट पळोवन आसली. वय की ना? वय वय बाबा. 700 वर्सां पयलीं म्हणजे कितल्यो पिणक्यो, म्हणजे सुमार 10-12 पिणक्यो, म्हणजे सुमार 70-80 वर्सां तुम्ही म्हणशाले एक पिणका म्हणजे सुमार 700-800 वर्सां म्हणजे 10-12 पिणक्यो. इतलो लोक वाट पळोवन आसलो की जेन्ना हो सरवंडार येतलो म्हणून. वय की ना? वय वय बाबा. बाय. आणि शेकीन जेन्ना सरवंडार येयलो, कोणूच नको आसलो की सरवंडार ह्या संवसारान येयला म्हणून. कित्याक तो व्हडलो दोबाजान येवंक ना, तो एका ल्हान बालकाच्या रुपान एका गोट्यान जल्मलो खालतेपणी. खालते पळय आमचो देव इतलो खालतो. तो इतलो दोबाजान येवंक ना. तो इतलो फोर्सान नेटान येवंक ना. तो एका बाळकाच्या रुपान एका गोट्यान जल्मलो. आनी जेन्ना एका गोट्यान बेतलेहम शारान तो जल्मलो, कोणूच नको आसलो की ताचो जल्म जाला म्हणून. पूण जाणा म्हज्या भयणीनो, आंज बुडवे येयले आनी कोणाक सांगलें, गंवळी आसले. ते आपल्या मेंढरांक सांबाळटाले. त्या थंडीच्या वेळार आंज बुडवे येतात त्या गंवळ्यांक आनी सांगतात, वसात म्हणटा बेतलेहम शारान आनी ह्या गोट्यान तुमकां एक बाळक मेवतलो. तो जावन आसा सरवंडार. आनी ते आयकतात. आनी जे आंज बोडव्यांनी सांगलेलें ते आतां गोट्यान वचोन ते पळयतात आनी आंकवार मोरिकान जुजेक सांगतात, अशें आमकां आंज बोडव्यांनी सांगलां आनी हें आमी आमच्या दोळ्या मुखार आमकां कोणें न्यूज पेपरार सांगूं ना, इंटरनेटाचेर सांगूं ना, वॉट्सॅपाचेर सांगूं ना, युट्यूबाचेर सांगूं ना, फेसबुकाचेर सांगूं ना, आमकां आंज बोडव्यांनी सांगलें की हो सरवंडार जल्मला म्हणून. आनी आमी हें आयकोन आमी येयल्या आनी आमच्या दोळ्यांनी जें सांगलें तें आमी पळयता. आनी ते पळयलें, जेजूक ताणें जेजूक म्हणजे स्तुती केली, जेजूक ताणें वाखाणलो आनी ते परत आपल्या घरा गेले. आनी तेच्या उपरांत जेजू जल्मलो 2-3 दिसांनी म्हाका ते एका सुमाराक तो आतां पोत्तून नाझारेत गांवांत येयलो. कोण नको आसलो की सरवंडार ह्या संवसारान येयलो म्हणून. शेकी जेन्ना जेजू जल्मलो आनी ज्या दिसा जल्मलो एक नेकेत उबेलें. तुमी जाणून नेकेत उबेलें आनी हे नेकेत तांकां कोणाक दिश्टी पडलें? कोणाक दिश्टी पडलें? शेफर्ड बॉयज. वायज मॅन. वायज मॅन. आनी खिंचूर? बाबिलोन गेरान, इराकान. 2000 किलोमेत्र पयस थिंचोर ताणें नेकेत पडयलें आनी ताणें वाट कमेज केली. 2 वर्सांची वाट. 2 वर्सांची वाट. रस्ते नान, उजवाड ना, फकत एका नेकेत्राक पळोवन. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, एक नेकेत पळोवंक जाय जाल्यार म्हणजे वयर तुका नेकेत पळोवंक जाय जाल्यार केन्ना नेकेत दिश्टी पडटा? रातचें वो दिसाचें? रातचे. रातचे. म्हणजे एक नेकेत उबेलें जाल्यार ते केन्ना चलोन वेताले? सकाळींचे वो रातचे? रातचे. रातचे. म्हणजे रातीक ते नेकेत पळोवन ते आतां त्या नेकेत्राच्या वाटेर ते आतां चलोंक वेताले. म्हणजे दिसाचे ते न्हिदताले. म्हणजे दिसाक तुका हॉटेल ना, तुका एक वणटीचेर बसोन कॅमलाचेर बसोन ते वता. तांकां जेवण ना. कितले दीस जेवतले? खिचोर जेवण मेवतलें? खिचोर तांकां रोप मेवतलो बदलपाक? खिचोर तांकां मेवतलें एक आंघोळ करपाक म्हणजे न्हांवपाक? पूण तरी सुद्दां ते नेकेत्राक रातचे पळयतात. आनी म्हज्या भयणीनो, रस्तो नासलो. केन्ना दोंगराचेर चडपाचें पडटालें. म्हणटच ते जेन्ना ते दिसाचे येताले ते फुडें पळयताले, थंयसर फुडें दोंगर आहा. तो दोंगर आहा आनी आमी राती आतां ते नेकेत पडयला. तो नेकेत अशें आहा. म्हणजे आतां दिसाक ते आतां त्या वाटेर वेताले. दोंगर काडटाले म्हणजे कितले त्रास भोगून ते शेकीन 2 वर्सांनी नाझारेत गांवांत पावतात आनी जेजूक थंयसर मेळटात.
2 वर्सांनी ते गोट्यान येवंक ना. तुम्ही आता फुडल्या म्हयन्यान आता तुम्ही क्रीप करतल्यात त्या तीन वायज मॅनाक थंयसर गोट्यान घालतले. ते गोट्यान येयल्ले ना हांव विचारता गोट्यान येयल्ले ते ना ना पूण तुमी घातला थंयसर न्ही, तुमच्या क्रिबान घातला न्ही. नो मागीर दोता 3 किंग्स जाले पयले भायर आसता ते येतात विजिटींग येतात. येतात ते गोट्यान केन्नाच येवंक ना. ते नाजरत गांवान येयले जेन्ना जेजू 2 वर्सां थंयसर घरा भायर ठेवतालो तेन्ना ताका बोडेला ताणी गोट्यान पळोवंक ना. पूण ह्यो वस्तू आमकां सांगूं ना. आमकां जे सांगलां तो गोट्यान येयलो म्हणून. 2,000 किलोमीटर गाडी नासतना, एअरपोर्ट नासतना, ट्रेन नासतना तुमकां एका सुमारान पावूंक जाता. 2,000 किलोमिटर 2 वर्सां लागलीं तांकां. पूण हांव कित्याक हें सांगता तुमकां, कित्याक ह्यो वस्तू ज्यो इसायास प्रवारान सांगलेल्यो तेज्या उपरांत जेन्ना तो येयल्लो कोणाकूच कळोंक ना. पूण हे वायज मॅन जे बाबिलोन गांवान एक नेकेत पळोवन 2 वर्सां जाल्या उपरांत जेजू 2 वर्सांचो आहलो तेन्ना ते पावले. जाणय हेरोद पादशाक कळ्ळें जेन्ना तो ताका मेळ्ळो. हेरोद पादशाक कळ्ळें की ते आतां 2 वर्सां चलत असले म्हणून ते भुरगो जल्मलो. आनी ताणें मागीर शेकी तांकां सांगलें तूं वसात ताका नमस्कार करात आनी तुमी पोत्तून येयात. आनी ताणें कितें केलें, त्या वायज मॅनान कितें केलें, ते पोत्तून गेले हेरोद पादशाकान सांगलें खंयच्या जाग्यार आहात, खंयच्या जाग्यार तांकां मेळ्ळा म्हणून ते सांगलेलें ना. ते दुसरे वाटेन गेले. पूण हेरोद पादशाक कळलेलें की हो भुरगो जो जल्मला सुमार कितल्या वर्सांचो आसलो? 2 वर्सांचो. 2 वर्सांचो. आनी ते येवंक ना म्हणून ताणें कितें केलें, सगळ्या 2 वर्सांच्या भुरग्यांक आनी ल्हान ताणें काबार करून उडयले. वय की ना? होय वय की ना? होय वय ब्रदर. दादा. म्हणटोच हें सगळें घडलें जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येलो. पूण जेजूक देवान साल्वार केलो. तो इजिप्ताच्या गांवान गेलो, ताका साल्वार केलो. तेजे उपरांत सगळें जाल्या उपरांत तो आतां पोत्तून येयलो. आतां एक वस्त हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आयकतात तुमी? होय होय. ब्रदर. येस ब्रदर. 2 वर्सांच्या भुरग्यांक त्या आख्या इस्रायली पोरजेन काबार केल्ली जाल्यार हाचो अर्थ कितें, की जेजूच्या वर्सांचो म्हणजे 2 वर्सांची 2 वा 1 वा 2 वर्साचे भुरगीं थंयसर त्या वेळार आहलीं. जितले वर्सांचो आहलो तितले वर्सांची भुरगीं जेजू बरोबर आसलीं खेळपाक? ना. सगळे काबार करून उडयले. होय. सगळे उडयले. म्हणजे जेन्ना जेजू व्हड जातालो ताज्या पिरायेचो, ताज्या वर्सांचो कोण नासलो. पूण आजून पासून तो लोक थंयसर कुड्डो आसलो ताका पारखूंक की तो जावन आसा सरवंडार. जो सरवंडार देवान ताका साल्वार केल्लो मनशा कुळा पासून. Praise God. Thank you. आयकतात तुमी? हम्म. गॉड प्रिझर्व जीसस. तांच्यान जेजू पळोवंक जातालो, अरे हो कसो साल्वार, म्हणजे हो 2 वर्सांचो जाल्यार, हो 4 वर्सांचो जाल्यार, म्हणजे हो चेडो जेन्ना हेरोद पादशान काबार केल्लो हो जावन आसा एक भुरगो, ताका तो कसो साल्वार जालो. म्हणजे हो जावन आसा. पूण ते कुड्डे आसले. हांव कित्याक हें तुमकां सांगता, कित्याक ह्या वेळार लोक कुड्डो जाला. ह्या काळार लोक कुड्डो जाला. नको की मनशाच्या पुताचो दीस लागीं पावला म्हणून. Hallelujah. Praise God. आयकतात तुमच्या भयणीनो? Praise God. जेजूचो येवपाचो काळ लागीं पावला म्हणून लोक कुड्डो जाला. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो ताका देवान साल्वार केलो. हेरोद पादशान सगळ्या भुरग्यांक मारून उडयले. पूण तो लोक कुड्डो आसलो ताका वळखूंक की हो जावन आसा खरेपणी सरवंडार, हो जावन आसा आमचे तारण. ते कुड्डे आसले. पूण आमी कुड्डे आहात म्हणून आमच्यान म्हणूंक जायना. कित्याक देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. देवान आमचे कुड्डेपण काडलां आनी देवाचें उतर आमचे भितर आसा. आनी उतर आसून आमी कुड्डे आसात जाल्यार आमी तयारी करना जाल्यार
आमी त्या लोकां भाशेन कुड्डे आसाव. सारका जेजूक. Praise God. ताणें म्हज्या भयणीनो आमकां पळय कुड्डे म्हणटात ते भाशेन तेन्ना तांकां ते ओत्मीक कुड्डेपण आसलें. तांकां ताच्या दोळ्यांनी पळोवंक जातालें, अरे हो भुरगो आहा, तो येवपाचो आसा, इतल्या लोकांक हेरोद पाशान काबार केलो, हो भुरगो आहा, हो जायत काय? आतां जेजू 30 वर्सांचो जाला, कोणूच 30 वर्सांचो ना. कोणे 28 वर्सांचो, 27 वर्सांचो, लोक भिरांतीन आसलो, पूण जेजू फकत 30 वर्सांचो, कोणूच 30 वर्सांचो भुरगो दिसना. त्या वेळार तांचें चिंतूंक जालें, हेरोद पाशान सगळ्या भुरग्यांक काबार करून उडयले, हो साल्वार जालो, हो जायत, हो जायत, हाचो जल्म जाला. ना, प्रवादान बरयलां की तो बेतलेहम शारान जल्म जातलो. हो हांगा नाजरेतचो, हो जुजे आनी मोरयेचो. पूण बेतलेहम शारान ताचो जल्म जाला, जे प्रवादीन बरयलें की कोणें चवकशी केल्ली, कुड्डे आहले. कुड्डे आहले. प्रवादीन मिकान बरयलेलें की तो बेतलेहम शारान जल्मतलो म्हणून. पूण लोक कितें कुड्डो जालें? आसलो, देवाचें उतर आयकोनासलो. आ? तेच भाशेन ह्या निमाण्या काळार पवित्र पुस्तक आमकां बरयलेलें आसा. हो नकोरात करात जें सगळें बरयलां, सगळें आमकां सांगलां, पयलेंच सांगून दवरलां की हो निमाणा काळ येवचे पयलीं, जेजू येवचे पयलीं हें सगळें घडटलें. पूण कोणाकूच कांय पडोंक ना. पळय कितें जाता तें. नोए तारोन भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन लग्न करून दिवन आसलो. मागीर ताजे उपरांत कितें? ताजे उपरांत कितें? त्या दिसा पर्यंत आयलो कितें जालें? तो नोआ तारोन भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर त्या म्हणसर पोरयालो म्हणसर आयलो. पोरायलो आयलो आनी तांचे वरवीं ती सगळीं नाटक जालीं. जे कितें? फ्लड. सगळें ताजें इट वॉज बिझनेस एज युजल. Yes. जेवतात, खातात, घरा हाडटात, लग्न करतात, पिकनिकेक वेतात, म्हणजे कांयच पडोंक ना. ज्या भाशेन चलतात चलोनी. पूण शेकी जेन्ना तो दीस येयलो आनी नोआ त्या आपल्या तारवटान भितर सरलो आपल्या फॅमिलीक घेवन आनी पावस कमी जालो, सगल्यांचें निसंटण जालें. कित्याक वेळ कमी नासलो, ताका हांसताले. आयज लोक आमकां हांसता. आमी जेन्ना हें शिकयता, लोक आमकां हांसता, ब्रादर तूं कित्याक अशें सांगताय? खूब लोक म्हाका सांगता, तुका कोणें सांगलां, तुका फोन कॉल येयला? तुका कितें डायरेक्ट लायन हा? देव इतलो मोगाळ, इतलो काकुतकार, कित्याक निमाणो काळ म्हूण सांगताय? देव काकुतकार, आतां कांय जावचें ना. आमी जे भाशेन जियेता, म्हाका डिस्टर्ब करनाका ब्रादर तूं. म्हाका तुजें नाका आयकोपाक. आमचें जशें चलता चलोनी. आमचें काम चलता, आमचो दिसपट्टो गिराज मेवता, आमचें लग्न चलता, आमची तयारी चलता, आमच्या घराची तयारी चलता, आमच्या बाटाची तयारी चलता, आमचें बिझनेस बरें चलता. तूं मातशें डिस्टर्ब करनाका, आमचें सगळें बरें चलता. तूं डिस्टर्ब करनाका, निमाणें काळ येयला म्हणून. लोक हांसता आमकां. हांसोनी. हांसोनी. काळ जेन्ना हो दीस पावतलो लागीं तेन्ना उशीर जातलो. इट विल बी टू लेट. तेजे फुडें कितें म्हणटा ओडटा इसवडीन? ओडटा इसवडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा ओडटा इसवडीन सुकारगा सुकारका. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो. हांव नको कित्याक जेजू पोत्तून म्हणटा खाता पियेतालो. कित्याक आमी खावपाक नाका आनी पिवपाक नाका? हांव विचारता तुमकां, आमकां खावपाक नाका आनी पिवपाक नाका?
Sai, that is physical food, no? फिजिकल फूड जाय की ना सकाळी उठून Mhm. नाश्ता करूंक जाय तुम्ही सगळ्यो Right. आमच्यो बायलो हात म्हज्यो भयणी ज्यो आहात ह्या क्लासीक तुम्ही हात तुम्ही सकाळी उठतात Mhm. घरकार विचार अरे आयज कितें रांदताय आतां नाश्तो करूंक जाय मागीर बाजारान वचूंक जाय मागीर दनपारचें करूंक जाय मागीर रातचें करूंक जाय आतां आतां पळय आतां वेळ पावला 8:30 जाली म्हाका दिसता 8 जालीं तुमी आतां तुमकां आतां हुस्को पडटलो चिंतपाक घरकाराक कितें दिवपाचें कितें जेवपाचें भाकऱ्यो करपाच्यो शीत करपाचें नुस्तें भाजपाचें हें आता तुम्ही या वेळार आमी आमी उतर आयकता कितलीं जाणां या वेळार आपलें आख्खें मन आपलें आख्खें आपलो आख्खो लक्ष ह्या हाचे उतराचेर दिवन तुमी हांगा आहात कितलीं जाणां मल्टीटास्किंग करतात कितलीं जाणां मल्टीटास्किंग करतात Right. मागीर मदल्यान कोण येयलो प्रेज द लॉर्ड अशें मदल्यान कितें म्हणपाचें प्रेज द लॉर्ड पूण कितलीं जाणां आख्खें मन दिवन ह्या जाग्यार आसात Fine, brother. Praise God. कित्याक आमकां खावपाक पिवपाचें पडलां वय की ना Mm. लोक खाता पियेतालो विकतालो आनी विकतें घेतालो लायता रोवतालो आनी घरां बांदतालो Amen. तुम्ही पळयात तुमच्या जिवितांत पळयात हें घडटा जाल्यार हांव म्हणिना तुमी आयज जेवपाक खावपाक बंद करा हांव म्हणिना तुमी विकतें हाडपाचें आनी विकपाचें आनी विकतें घेवपाचें बंद करात हांव म्हणिना लावपाचें आनी रोवपाचें बंद करात घरां बांदपाचें हांव तें बंद करपाचें हांव तें म्हणिना पूण आमचो लक्ष आमचें एटेन्शन आमचो फोकस कोणाचेर आहा वेर इज आवर फोकस वेर इज आवर एटेन्शन जाता म्हज्या भयणीनो आमचें एटेन्शन खंय आहा वेर इज आवर फोकस नियाळ करूया नियाळ करूया आमचो फोकस खंय आहा वेर इज आवर फोकस हांव म्हणिना तुमी जेवपाचें बंद खावपाचें बंद करा हांव म्हणिना ती आयजतान तुमी रांदपाचें बंद करा आनी बिश्टें वाऱ्यान बिश्टें उतर करा आमकां खावपाक जाय आमची फामील आहा जेवपाक जाय खावपाक जाय रांदूंक जाय वय पूण हांव तुमकां सांगता जेजू परतून नोआच्या वेळार आनी लोटाच्या वेळार तो कितें म्हणटा लोक खाता पियेतालो कित्याक गाय जेजू नाका आमकां उपाशी रावले जेजूक जाय ना हांव विचारता म्हज्या भयणीनो जेजूक आमी उपाशी रावले जाय ना ब्रदर कित्याक गाय नोआच्या वेळार पळय पाटी वसया पाटी वसया 26 वडीन वसया आमी पळयात जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें वय की ना Mm. तो म्हणटा नोआ तारवाण भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक कितें करतालो Khata piyatala. पियेतालो खाता पियेतालो तेजे उपरांत जेन्ना आमी लोटाच्या वेळार येता पळय लोटाच्या वेळार 28 वर्स 28 आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें लोक खाता पियेता Piyatala. म्हणजे दोन पाटी जेजू खाता पियेतालो पोत्तून म्हणटा आनी हांव चिंतालो जेन्ना हाचेर हांव शिकतालो जेजू कित्याक म्हणटालो खाता पियेतालो ताका नाका आमी खाता पिवपाक पूण आमची चोत्राय जाणां म्हज्या भयणीनो आमची चोत्राय कोणाचेर आहा पोत्तून ताचेरूच कितें खातेलें हांव पोटाचीच आमकां हुस्को पडला आमी कितें खातेलें हांव आयज रातीक कितें खातेलें हांव फाल्यां कितें नश्ट करतलें हांव फाल्यां दनपारां कितें करतलें हांव ही सब्जी खातेलें हांव नुस्तें खातेलें हांव चिकन खातेलें हांव कितें खावपाचें पडलां ही आमकां सगलो हुस्को पडला देखून देवाचें उतर आमकां सांगता इंग्लिशीन सांगता पीपल इन द लास्ट डेज हॅव मेड देअर स्टमक देअर गॉड In the last days, people have made their stomach their God. आयकता ना कितें सांगता तें Right, right.
हे देवाचें उतर सांगता हांव तुमकां स्क्रिप्चर मागीर कोता तुमच्या कडेन कोणा कडेन हा जाल्यार मागीर सांगात म्हाका हांव घालता. They have made their stomach their God. ताजें पोट ताका ताणें देव केला. आमकां जाय पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर आयकोपाक वय की ना. आमी देवाचें उतर खावपाक सदां सगळ्या वेळार उतर खावपाक आयकोपाक आमी जेवता तोंडांतल्यान आमी देवाचें उतर खाता कानांतल्यान, पूण आमी उतर आयकोपाक तें उतर दुसऱ्यांक सांगपाक हें गरजेचें ह्या निमाण्या काळार. म्हणटोच हो लोक जे उतर आयकोच्या सुवातेक हें उतर आमी दुसऱ्यांक सांगच्या सुवातेक तांकां फकत आपल्या पोटाचें पडलां. कितें खावपाचें, कितें हाडपाचें, कितें बाजारांत वचपाचें तेंच पडलां. जें काम करपाचें आहा तें काम करता कित्याक बरें चिकन खावपाक, मांस खावपाक, नेवऱ्यो करपाक, केक करपाक, हें पार्टी करपाक, हें सेलेब्रेशन करपाक. तुमी पळयात खंयसरूय काजार जायत जाल्यार खंयचेय पार्टी करीत जाल्यार कितेंय दबाजो जाल्यार खावपाक आनी पिवपाक चड वालोर दितात. वय की ना. आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक कोण दिता? कोण उतर दिता? कोणाचो जल्माचो दीस जायत ओ कोणाचो घरान आमी कोणाक आपयत जाल्यार आमकां लॉस दिसता देवाचें उतर कोणाक सांगपाक. आमकां लॉस दिसता कोणाक देवाचें उतर आमची गोवायकी दिवपाक. आमी लोकांक आपयत जाल्यार आमी ती टेस्टमनी आमची दिवपाक ओ आमी दुसऱ्यांक गोवायकी दिवपाक लोक येता जेवता कितें जेवण केलां, कितें खाण केलां, सगळ्यांक उपाशी दवरात आनी पयलें उतर दियात. उतर दिल्या उपरांत तेन्ना जेवण दियात. पूण आमी कितें करता? खावपाचें आनी पिवपाचें पयलें आमी चिंतता. देखून जेजू परतून परतून म्हणटा जशें नोवाच्या काळार घडलें आनी लोटाच्या काळार घडलें, लोक खाता पियेतालो. तशेंच ह्या काळार घडटा. लोक खाता आनी पियेता. फकत तितलेंच पडलां. जावं तूं कोणाच्या काजाराक वच, जावं तूं कोणाच्या जल्माच्या दिसाक वच, कोणाच्या कितें पार्टी बाप्तिजम वचत, कोणाच्या घरा वचत, पयलो हुस्को पडला कोण येत जाल्यार ताका कितें जेवपाक दिवपाक खावपाक. पूण आमी केन्ना चिंतता कोणाक देवाचें उतर खावपाक दिवपाक आमी केन्ना चिंतता आमकां लज दिसता तो कितें म्हणीत म्हण आरे आमी मिसाक आयकोता पाद्रेक आयकोता आमकां नाका उतर आमकां जेवण दी बरें जेवण दी. पूण आमी खरेपणी देवाचो मोग करता जाल्यार देवाचें उतर आमचे भितर आहा. आमी एकल्या वेळार फकत उतर खाता आनी दुसऱ्यांक उतर खावयता. आयकोंक ना तुमी हांवें कितें सांगलां तें. आमी उतर खाता आनी दुसऱ्यांक उतर खावयता. वी फीड देम विथ द वर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां नाका कोणें म्हणलें अरे तूं प्रोटेस्टंट जाला रे उतर वर्ड ऑफ गॉड नाका 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 आमी करचें करना. आमकां लॉस दिसता आमकां सगळ्यांक खोशी करूंक जाय. पूण त्या दिसा आमकां लॉस दिसत जाल्यार जेजूक आमची लॉस आसतली. जेजू आमकां जीसस विल बी अशेम्ड ऑफ अस. पळयात कितें म्हणटा तो. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण 19वी वड ज्या दिसा लॉर्ड सोडोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गांतल्यान उज्या गणकोचो पावस पडोन तांचे सर्वी सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशनी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. हांव आतां तुमकां कितें म्हज्या मनांतलें सांगता ही उतरां जावन आसा जेजूची उतरां. जेजूची उतरां बरयल्लीं आसा. मनशाच्या पुताची प्रकाशनी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. तेच्या उपरांत 31 वड कितें म्हणटा? तो दीस येतोच कोण
पाठसार आसतीत आणि ताची मुस्ताकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसतीत तांणी कित्याकूच लागोन परत वचचें न्हय. लोटाचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करात. लोटाचे बायलेक कितें जालें? कित्याक ती तो म्हणटा फाटल्यान लोटाचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करत. फाट- लोटाचे बायलेन कितें केलें? ती फाटल्यान फाटल्यान वळोन पयली न्हू. पयली आणि तिचो फाटल्यान पळोवन फाटल्यान वळोन पळोवपाक म्हणजे कितें? मीन्स मांडून घेवंक ना देवाचे. बरें, हांव तुमकां विचारतां, एक प्रश्न विचारतां. ओके? देवान आमकां दोळे फुडें दिल्यात वा फाटल्यान दिल्यात? फुडें पुढे ताणें कित्याक आमकां दोळे फुडें दिल्यात? कित्याक फाटल्यान दिवंक ना? फुडलें पळोवपाक फुडलें पळोवपाक. फाटल्यान वचून टर्न करून पळोवचें ना, पडटा. ऐक. सगळीं तुमी आयका. म्हजो प्रश्न हांव कितें विचारता न्हय, तुमी फुडल्यान दिल्यार फुडें पळोवपाक, फाटल्यान दिवना फाटल्यान पळोवपाक. म्हाका हो जबाब नाका. म्हाका मातशें चिंतात तुमी. देवान आमकां दोळे फुड्यान कित्याक दिल्यात, फाटल्यान कित्याक दिवंक ना? तुमी म्हणटल्यार आमकां फाटल्यान पळोवपाक न्हय म्हणून, आमकां ताणें फुडें पळोवपाक न्हय. कित्याक दिल्यात ताणें फुडें? ब्रदर हां? आमचो फ्युचर पळोवंक, कितें? मुखार पळोवंक फ्युचर. फ्युचर पळोवंक, वय की ना? हय. म्हणजे देवाक नाका की आमी आमचे फाटलें पातकी जिवीत जें जियेल्यां, आमी सोडलां. पळय, लोटाचे बायलेन सोदोमाक सोडली. देवान सांगलें तिका सोड, कित्याक थी पळोवंक नाका, तिचो पातकी लोक आहा. थिंचो लोक पातकीपण जियेता. थिंचोर पळोवंक नाका. तुवें कितें सोडलां तें पातक सोडलां. आनी तें सोडलां तें पाटी पळोवंक नाका, फुडें पळय. कित्याक फुडें हांव तुका एक बरें जिवीत दितां. तुमकां हांव खरेपणी तुमचें जिवीत हांव बदलतां. वय की ना? आनी देवान लोटाचे बायलेक आनी लोटाक सांगलेलें, पाटी पळयनाका. कित्याक पाटी पळयनाका? कित्याक जेन्ना ते फुडें वेताले, देव फाटल्यान त्या जाग्याचो भस्म कोत्तालो. वय की ना? वय ब्रदर. पूण डिस्ट्रॉय जेन्ना केलें. आमी फाटल्यान पळयता म्हणजे आमी जें पातक सोडलां तें आमी पळयता. आतां सैतान कितें म्हणटा, आरे कितें रे सगळें सोडलाय, पार्टी सोडल्याय, बर्थडे सोडलाय, सगळें पिवपाचें सोडलाय, खावपाचें सोडलाय, पिकनीक करपाक सोडलाय, हें सगळें सोडलाय. आनी आतां फुडें वता, ह्यो सगळ्यो खुरीसूच फुडें आहा. फाटल्यान पळय मरे, कितें तुका सगळें चुकताय मरे. तो पळय कितलो लोक तिचो सांबाळटा, कितले भशेन जियेता बरे भाशेन. आनी जेन्ना आमी फाटल्यान पळयता, कितें घडटा म्हज्या भयणीनो? ताळणी येता आनी पोत्तून पातकान बुडटा. जेन्ना आमी पातक सोडटा आनी फुडें पळयता, फुडें फकत खुरीस पळयता. फुडें आमी फकत त्रास पळयता. फुडें आमी फकत दुमाळो पळयता. फुडें आमी फकत कश्ट आमी पळयता. पूण त्या कश्टा वरवीं आमी जेन्ना जेजूच्या कृपेन, जेजूच्या मोगान चलता, आमी जाणो तो खुरीस जाल्या उपरांत, कित्याक निमाणो सुग्र जाल्या उपरांत आमकां कितें मेळलां? पासकांची परब. तेच भाशेन आमी जेन्ना फुडें पळयता, त्रास पळयता, दुमाळो पळयता, लोक आमकां नाकारता, पयस दवरता, आमकां लागीं हाडिना, आमचें आयकना. हांव तुमकां सांगता, आमी पुना गेल्ले. पुना वेच्या आदीं 1 म्हयन्या पयलीं आमी लोकांक सांगलेलें येता म्हणून. आमी थंयसर आसलेले 3 वर्सां. थंयसर म्हयन्याचे म्हयने आमी देवाचें उतर शिकयताले. आनी लोक थंयसर भरोन येतालो. 100, 200, 250 लोक येतालो आयकोपाक. मिलाग्री जाताल्यो. पूण आतां आमी वेताना पोत्तून आमी लोकांक सांगलें की आमी येता म्हणून. पूण थंयसर आमकां इगोर्जेन आमंत्रण मेळोंक ना, कित्याक तेन्ना आमी इगोर्जेन आसलेले. आमी पास्टरल कावन्सिलान आसा, म्हणजे थंयसर अरेंज करपाक पाद्री. पूण आतां आमच्यान थंयसर आदार करूंक जायना, होली आवर करूंक जायना. ते म्हणटा हे भायले लोक आयल्यात कित्याक शिकोवंक, म्हणून आमी भायर केलें.
भायर करीत जाल्यार लोक कितें चिंता, हे आमचे इग्रोज मातीन ना, हे म्हाका दिसता प्रोटेस्टंट जाल्यात, हे आमगे भायले देवाचें उतर शिकयतात, हे म्हाका दिसता भायले लोक आहात. होय की ना? लोक पयस दवरता, आपल्या कामांनी बुडला. पूण एक दीस तांकां कितें वायट जायत जाल्यार, तांकां कितें म्हणजे तांचें दुयेंस जायत जाल्यार सगळें सोडून ते येतात. आनी अशें घडलें. एकलो दादलो हॉस्पिटलांत ताका एक्सिडेंट जाल्लो. एकलो दादलो एक्सिडेंट जाल्लो ताका. पांय मोडलेले ताणें, शोल्डर सगळे फुटलेले, घाया हाडले ताका जाग्यार आनी ताका धरून हॉस्पिटलांत ताका त्या म्हज्या रितीराक कालच्या म्हणजे 4 दीस पयलीं हाडलेलो, आयतारा दीस, सोनवारा दीस. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, जो मनीस हॉस्पिटलांत तांणी येयलो आनी त्या जाग्यार येयलो, उतर आयकलें, देवान ताची पेकोणी केली. तो येयल्लो, ताका धरून हाडलेलो, तो चलोन घरा गेलो. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise इट the वॉज अ मिरेकल. ताचो फ्रॅक्चर जाल्लो त्या मनशाचो, देवान ताका पेकोणी दिली. म्हणून जेन्ना कोणाक त्रास आहा तेन्ना ती सगळें सोडून ते उतर आयकोंक तयार जातात. पूण जेन्ना आमचें सगळें चलता, आमचें काम चलता, खावपाचें, पिवपाचें, आमच्या कामाचें, आमी सगळे एक्सक्यूज दिता, कितलें पयस, थंडी जाल्या, भुरग्यांचें पडलां. पूण जेन्ना आमची त्रासान आहात, आमी 1000 किलोमीटर चलपाक वचोंक तयार आहा आमची पेकोणी मेळपाक. हांव पुण्याची खबर सांगना, पूण हांव गोंयचीच खबर सांग. 2-3 म्हयने पयलीं आमी सावथ गोवा गेल्ले हांव 4 दिसांक. 4 दीस फकत आमची गोनीन आपलें घर उक्तें गेलें. दुसरें कोणाकूच पडोंकूच ना. हांव कित्याक पुण्याची खबर सांगता, गोंयचीच खबर सांगता. जे निमाण्या काळार घडटलें म्हज्या भयणीनो, हें ह्या निमाण्या काळार घडटा. निमाण्या काळार घडटा. जेन्ना आमी त्रासान पडटा तेन्ना आमी देवाक भोव मागतले. पूण जेन्ना आमचें सगळें चलता, आमकां आमचो सोमन देवाशी गोट करपाक, तेन्ना आमकां उतर नाका. आमचें सगळें पडलां. आमचें काजार पडलां, भुरग्यांचो जल्माचो दीस पडला, इस्कॉलाक वचपाचें पडलां, आमच्या पोटाचें पडलां, आमच्या कामाचें पडलां. आमी एकदम बिजी जाता. उतर नाका. तशेंच घडटा, आख्ख्या संवसाराक तशें घडटा. हांवें पळयलां म्हज्या दोळ्यांनी. आनी जें बरयलां तेंच ह्या वेळार घडटा. लोक खाता, पियेता, विकता, घेता, सगळें आपलें चलता. पूण उतर आयकोपाक सगळें ऑनलायन जाता आमचें. आमी घरा बसून मल्टीटास्किंग. आतां ह्या वेळार देखून हांवें विचारलें तुमकां, ह्या वेळार तुमी फकत बायबल फुडें धरून, नोटबूक धरून तुमी आयकतात, वा तुमचे जेवणाचें चलता, तुमच्यो खबरो चलतात, हें चलता, तें मल्टीटास्किंग चलता, आनी हांगा तुमी उतरूय आयकतात. तशे भाशेन उतर आयकोंक जायना. उतर आयकोंक जाय जाल्यार सगळें आमी सोडून, तयारी करून, ह्या उतराक वालोर दिवन, रेस्पेद दिवन हें उतर आयकोपाक गरजेचें. पूण आमी बिजी आहात. उतराक कसलोच वालोर ना. जेजूक वालोरूच ना. उतर जावन आसा जेजू. आयकतात म्हज्या भयणीनो? वय ब्रदर. आमकां दिसता की आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकोंक येता, आमी बिश्टी कित्याक तियात्राक येयल्या, वा कितें एक प्रेझेंटेशन आयकोपाक येयल्या, वा आमी कितें कोणाक बिश्टें कोणाचें कोण कितें सांगतलो कितें, आनी तें बिश्टें आमी आयकोपाक, आमी 4 कामां करपाक येयल्या आमी. आमी सगळें आमी ह्या उतराक वालोर दिता. खरेपणी देव आमचे कडेन उलयता जाल्यार हीं उतरां जेजूची, हांव म्हजीं उतरां सांगिना. आय म्हणटा दी एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट. जेन्ना हांव शिकयतां, हांव कसलेंच आनी काम करिना. हांव सगळें मान तें पवित्र आत्मा कितें सांगता तेंच सांगता हांव. तेच भाशेन जो कोण आयकता तें उतर, ताणें सगळें आपलें काम सोडून ह्या उतराक वालोर दिवपाक, हें उतर काळजान दवरपाक, हें उतर आयकपाक, ताचे उतराचेर नियाळ करपाक, तें उतर पाळूंक कमेस करपाक गरजेचें. कित्याक हें जावन आसा देवाचें उतर. देव तुजे कडेन उलयता. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Jesus. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus.
33 वळून पळयात. शिक्षण. लोटाचे बायले कितें घडलें तशेंच उगडास करात. 33 वळ. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड करतली. आणि आपलो जीव इबाड करतात ती आपलो जीव वाचयतली. ही जेजूची उतरां. भूक लागली आमकां जेवण जाय. ताण लागली आमकां पिवंक जाय. न्हीद येयली आमकां न्हीद जाय. पूण आमच्या जिवाक आमी खूब आमचो जिवाचो सांबाळ करता. जेजू कितें म्हणटा, आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड करतली. आयजतान आमी हें जेवपाचें खावपाचें सोडया. कोणाक जेवपाक जाय रानात लेगीत सकाळीं उठात रानात, खावंक जाय जाल्यार खायात, दवरात थंयसर. उतर आयकात. हांव म्हणिना आनी उपास करपाक शिकात. स्टार्ट फास्टिंग. उपास करात. जिवाक त्रास दियात. म्हणजे एक त्रास दिवन ज्या दिसा आमी उपास करता सुबेज खायात. कितें खायात? देवाचें उतर खायात. मागण्यांनी रावात. द डे यू फास्ट सुमारान 2 तरी पाटी सकाळीं 6 ते सांजचे 6 पर्यंत कांय खायना पियनासतना आमी सय करपाक गरजेचें. आनी त्या दिसा आमी देवाच्या उतरान रावपाक गरजेचें. ज्या दिसा आमी जेवण खायनात त्या दिसा आमी पोट्या भाशेन उतर खाता आनी मागण्यांनी रावता. हें आमी करीत जाल्यार आमचो संबंद जेजूशी आमचो आत्मो आमचें सोयन सगळें जेजू कडेन वाडत वेता. Praise God. पूण आमचें कितें जालां? देवाचें उतर आयकोया. मदल्यान आमी खावया, पिवया, हांगा बासाबास करया. आमचें चलता, डिस्कशन करता, कोण सांगता. वालोरूच ना. आमचें एटेन्शन आमचें फोकस त्या उतराचेर आसपाक गरजेचें. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड करतली. जीव इबाड करतात ती आपलो जीव वाचयतली. मागीर 34 वळीन तो कितें म्हणटा पळयात कितें म्हणटा तो 34 वळीन. हांव तुमकां सांगता म्हणटा ते राती. खंयच्या ते राती? आयज राती घडोंक शकता. आयज राती घडोंक शकता. आयकात. ते राती 2 जाणां एका अंथरुणार न्हिदलेलीं आसतलीं. पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतलेत आनी दुसऱ्याक सांडटलेत. कोण म्हाका सांगूंक शकता हाचो अर्थ कितें तो? कोण एका बाजेर न्हिदता जाल्यार म्हणजे कोण न्हिदता एका बाजेर? गोरकार आनी ताजी बायल, वय की ना? एक गोरकार आनी ताजी बायल एका अंथरुणाचेर एका बाजेचेर न्हिदतात, वय की ना? आपल्या शेजाऱ्याच्या बायले बरोबर शेजाऱ्याच्या गोरकारा बरोबर न्हिदोंक जायना एका बाजेर. तुज्याच गोरकारा बरोबर तुज्या बायले बरोबर. आनी तो म्हणटा हांव तुमकां सांगता ते राती 2 जाणां एका अंथरुणाचेर न्हिदलेलीं आसतलीं. एका अंथरुणाचेर न्हिदलेलीं आसतलीं. पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. हाचो अर्थ कितें? बायल उरत, गोरकार मरत. गोरकार रावत, बायल मरत. तुमी हांव सांगता कितें तें म्हणजे हांव म्हणिना की तुमी न्हिदल्या म्हणून तेन्नाच घडत. दुयेंस येत, पिडाय येत, काबार जायत तुमी. तेन्ना आमी म्हणटले सायबा हांव उतर आयकोंक येतालो बुधवारा दीस ब्रादर विन्सेंट शिकयतालो हांव उतर आयकोंक येतालीं. पूण उतर आयकतालीं पूण रांदतालीं, जेवतालीं, खातालीं, सगळें काम करतालीं. पूण हांव उतरूय आयकतालीं. पूण कशें कित्याक घडलें म्हज्या जिवितान? हें म्हज्या जिवितान अशें कित्याक घडलें? म्हजो गोरकार कित्याक सोंपलो? म्हजी बायल कित्याक सोंपली? म्हजी घरची कित्याक घडली? हांव उतरान हा. हांव तुजें उतर आयकतां. म्हज्या भयणीनो हांव
म्हज्या भावार भयणीन आतां म्हाका दिसता बाब डायरेक्ट येयला. हांव विचारता तुमकां अशें कित्याक घडलें? जेजूची उतरां हांव तुमकां सांगता म्हणटा. ती राती 2 जाणां एका आंतरुणाचेर न्हिदलेलीं आसतलीं, पूण तांतल्या एकल्याक वतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. ताचे उपरांत 35 वडीन दोगी बायलो एका दांत्यार डोलून आसतल्यो, पूण तांतल्या एकल्याक वतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. ताचे उपरांत जेजू आतां ती हें कितें शिसांक सजमोंक ना. एकल्याक वतले दुसऱ्याक सांडटले. ताचे उपरांत 36 वडीन कितें म्हणटा? ताणें जेजूक लागीं विचारलें, सायबा कोण? म्हणजे जेन्ना ताणें म्हणलें एकल्याक दवरतले दुसऱ्याक वतले आनी एकल्याक वतले दुसऱ्याक सांडटले म्हणटच ते विचारूंक सोदताले कोण कोण कोणाक दवरतले सांडटले. जेजू जाप दिता आनी ताणें तांकां सांगलें मोदें आसत थंय गिडूय एकटो केले. तुम्ही जाणो समजा एक माजर मेला वा एक सुणो मेला, तुम्ही पळयतात गीड थंयसर भोंवता ती. जेन्ना कोणाचें मोडें आसत जाल्यार थंयसर गीड आसता न्ही, वालचर आसता, येना की ना? कित्याक येता? ते खावपाक. म्हणजे जेजू म्हणटा एकल्याचें मरण जातलें, दुसरो वाचतलो. पूण हांव तुमकां जें सांगता ह्या वेळार आयकून घेयात. आयकून घेयात म्हज्या भयणीनो, मातशी कान दिवन आयकात. तुम्ही सजमो नाकात की जें जेजून हें सांगलां तें की अशें घडटलें की बरें कोण आमच्या घरा मोडटलो आनी मागीर आमी सगळीं रडटलीं, मागीर इग्रोज मात पाद्री येतलो, थंयसर मागीर इंतेर जातलो आनी मागीर आमी ताका पुजतले हांव. ना 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 ना, हें आतां घडटा. पूण हो काळ येवपाचो आसा जेन्ना तुमी पळयत जाल्यार घरांनी कोण ना कोण मरतलो आनी थंयसर इंतेर करपाक, पाद्रीक आपोवपाक, कोणाक आपोवपाक थंयसर पासून वेळ आसचो ना. कित्याक पाद्रीच आसचे ना. आयकता ना कितें सांगता तें? पाद्री पासून आसचे ना तुजो इंतेर करपाक. मोडी अशी रस्त्यार पडटली आसतली. जेन्ना मोडी रस्त्यार पडल्यान तुजो कोण मेलोलो आसा घरा आनी रस्त्यार पडलो, त्या वेळार लोक आतां थंयसर पुरपाक तांकां कसले शक्ती आहा, कितें उमीद आहा? तेन्ना गीड येतली. गीड येतली थंयसर मनशाची कूड खावपाक. असो वेळ येतलो. इन द बूक ऑफ रेव्हलेशन तुम्ही वाचत जाल्यार अशें घडटलें. जेजून सांगलां निमाण्या काळार मोडी रस्त्यार पडटलीं आसतलीं. मोडी, पीपल विल बी डायिंग इन हंड्रेड्स. हांवें तुमकां सांगलां एक व्हायरस येवपाचो आसा. COVID-19 वन पास्ट, वर्स दॅन COVID-19. COVID-19 लाखांनी लोक मेला. पूण ह्या 1 वर्स पासून जावचें ना. तुम्ही हांव कितें सांगता तें आयकात. 1 वर्स पासून ना. तुम्ही पळयत जाल्यार एक व्हायरस येतलें आख्ख्या संवसारांत कितलो लोक लाखांनी मरतलो. COVID-19 वन त्या वेळार खूब उशीर जातलो. मोडी पासून पुरपाक लोक भायर वचपाक भियेतलो. सो लोकांनी बांकर केला आनी भितर खूब गिरेस्त मनशांनी बांकर ऑलरेडी कॉमेस केला दवरपाक. ती जाणो कितें येवपाचें आहा तें. पूण त्या बांकरान पासून तो व्हायरस येतलो आनी तांकां काबार करतलो. कोणूच वाचचो ना. पूण जो कोण देवाच्या उतरान आहा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर सांबाळून दवरलां, आपलें पवित्र जिवीत जियेलां, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या आदारान जियेता, पवित्र भाग्यवान जिवीत, ताजेर निसंतोन जावचें ती सांबाळून उरतली जेजू येसोर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Amen, amen. जेजू Thank you, येसोर Jesus. सांबाळून उरतली. Hallelujah. बरें हांव तुमकां एक निमाणो स्क्रिप्चर घालता आयज आयकात. हांवें तो पुत्तून घालता कित्याक तुमकां ही सजमणी मेळपाक गरजेची. 1 Thessalonians chapter 5. कोण म्हाका सांगता 23. खंयचो वड हांव घालपाचो आहा? 23. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हांव एकदम खुशाल जालो तुम्ही आयकतात म्हणून. बरें वाचुया. कोण म्हाका वाचूंक शकता हें?
या शांती दिता दिता तो म्हूण या, म्हूण शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो जीव आनी कूड तो चुकी वेळेत सांबाळूं. म्हणजे तो आता आमची कूड पासून म्हणटा वय की ना, होय तो ब्रदर. कूडूय म्हणटा वय की ना, तो होय फकत ब्रदर. आत्मा आनी जीव म्हणना, कूड पासून म्हणटा. म्हणटा हे कूडीन आमी सांबाळून उरतले हांव. केन्ना? जेन्ना आमी एक पवित्र जिवीत जियेता, आमी तें उतर सांबाळटा, तें उतर आमी कोत्ता, आमची चोत्राय जेजूचेर आहा, आमच्या पोटाचेर न्हय, ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर न्हय, पूण आमी एक बागेवन जिवीत, एक पवित्र जिवीत तें उतर सांबाळून, तें उतर पाळून, दुसऱ्यांक दिवन, आमची गोवायकी दिवन, आमचें सगळें सैम, आमची सगळी चोत्राय फुडें जेजूचेर पळोवन, फाटल्यान पळोवन न्हय, फुडें पळोवन आमी खरेपणी जेजूक आमी पळोवन आमी जियेता. तांकां जेजू सांबाळून दवरतलो चुके विरीत जिवान, आपल्या आत्म्यान आनी आपले कुडीन जेजू ये पर्यंत. जेजूक आर्गां. तेचो कारण हे सगळें आमकां पवित्र आत्मा शिकयता जाल्यार आमचो जबाब कितें जावंक जाय म्हज्या भयणीनो. बुधवाराच्या बुधवाराक जेन्ना आमी येता आनी आमी उठा, कोणाची टेस्टमनी हाय ओगी सगळी टेस्टमनी घेवची बाबा. आमी आयकलें एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलो. टेस्टमनी केन्ना येता? जेन्ना आमी उतर आयकता, तें उतर आमी पाळटा, तेन्ना परीक्षा येता. आमी उतर पाळ्ळें ना जाल्यार आमी फकत एक शिकता, आमी खूब कामान बुडल्या, आमकां खूब रांदपाचें आहा, आमकां खूब वार आहा, आमकां खूब ऑर्डर पडल्या, आमकां खूब केकी करपाक पडटा, आमी आतां थंडी कमेस जाल्या, आतां गरमी कमेस जाल्या, सगळे आमी एक्सक्युजीस दिता. पूण तें उतर आमी पाळिना, आमकां वेळ मेळना तें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक, कित्याक आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी बुडल्या. गोवायकी आसतली. वय ब्रदर. ब्रदर. बरें असं खरें ब्रदर. बरें, आसा आता ब्रदर. वेळ तुमचो आता आतां ओगी रावता, तुमी टेस्टमनी दिया. चला टेस्टमनी दिया. बाय मारिया, गो हेड. वय ब्रदर, हांव कमेंट करता. लास्ट वेनेसडे तुजे टिचींग न्हू हांव म्हज्या मनान गुनयताली यू नो. आनी म्हाका एक कितें वर्स जाय आसली, ती हांव सोदताली स्क्रबर प्लॅटफॉर्माचो, आनी तो म्हाका मेळनासलो. पूण हांवें एक ड्रॉ उखडलें आनी म्हाका एक एनविलोप मेळ्ळें. ते एनविलोपान म्हजी आसली एफडीज एंड बीग अमावंट. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड, म्हज्या भितर पवित्र आत्मो आहा म्हणून तेणेन म्हाका ते रायट टायमार ते एनविलोप उखडलें. कित्याक आय वॉज थिंकींग तुजें टिचींग, ब्रादर येता कितलें शिकयता, आमी हूंय शेळ्ळ्या संवसाराच्या हितून आमी पडल्या. म्हणटा न्हू, वॉट यूज ऑफ गेनिंग द होल वर्ल्ड लुजींग युअर सेल्फ, तो उगडास येयलो. तर हांवें माय गॉड म्हणलें, इट्स नेसेसरी आमी बॉर्न अगेन, आमचे होली स्पिरिटान आमकां पवित्र आत्मा आमी रिगोवंक आनी ताच्या प्रमाणे आमी चलपाक. जेन्ना आमी ताच्या प्रमाणे चलता, देव आमकां रायट टायमार रायट वस्तू दिता. एक ही टेस्टिमनी, ते बीग अमावंट आसलो ब्रदर. हांव नकळो ते एनविलोप बाय मिस्टेकीन भायर पड, वी डोंट नो, बट गॉड हॅज डायरेक्टेड मी, सो आय गिव ऑल ग्लोरी. दुसरी टेस्टिमनी आसा, म्हज्या ग्रँडडॉटराचे सर्जरी केलेली आसली न्हू. आफ्टर 3 म्हयन्यांक ताका परतून चॅकिंगाक वचूंक जाय. आनी त्या दिसा म्हाका सांगलें म्हजे चेडून दीस डे एंड डे वचोंक जाय. तर आय वॉज ते भाशेन उलयतालें हे भाशेन. मागीर हांवें म्हणलें स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड, तेंचे मशिनरी, डॉक्टर, वन हू इज डुईंग द टेस्ट, बिकॉज यू हॅव अपॉइंटेड देम एंड गॉड फेवर इज ऑन इव्हेंच्युअली. आनी ते म्हटल्या उपरांत एक डिवायन मर्सीची रोजरी आवर ऑफ मर्सी 3:00 आनी हांव रोरींग इन स्पिरिटान गेली. ओके, दॅट ओवर. आनी 3 दिसांनी ताचो रिपोर्ट येवंक लागलो. बट नेक्स्ट डे म्हाका I saw angel in these spiritual eyes of mine. I saw angel writing on the pad with a golden pen, and immediately I said, yes,
the old report is cancelled and new report is Angel is writing in her name. And इतले आर्गां दिली देवान जे हांवें नेक्स्ट मॉर्निंग हांवें उठल्या उपरांत हांवें पळय म्हाका दीस विजन येयला her report, old report is cancelled in Jesus' name, and there's a new report then form केला. And her report येयल्या उपरांत everything is perfect, and ताका ट्रॅव्हलिंग पसून करून येता टू इंडिया पयलें डॉक्टरान ना म्हटलें. So all glory when we are really born again, आमी देवा भाशेन उलयता, आमची देवूय उलयता आनी हे भाशेन आमकां रेवल्युशन दाखयता. येसू कारगा, Amen. येसू कारगा. Praise God. Praise God, praise God. Thank you, येसू कारगा, Jesus. येसू कारगा. आमी जेजूक आमच्या देवाक महिमा दिवपाक आमची गोवाय कसली ल्हान जावन कित्याक आमी जेन्ना तें उतर पाळटा, आमी तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान कोत्ता, तेन्नाच की आमकां एक परीक्षा येतली. परीक्षा कोणाक येता? जो कोण तें उतर पाळटा. आमी उतर पाळ्ळें ना जाल्यार आमकां परीक्षा येवची ना. सैतानाक आमकां कसलोच त्रास दिवपाक गरज ना, कित्याक आमी तें उतर पाळ्ळी ना. पूण जो कोण उतर कोत्ता, उतर तें आयकता आनी पाळटा, ताका परीक्षा येतली. सैतान येतलो, ताची राड येतलो. सैतान कोणाची राड येना. सैतान फकत राड येता जो कोण देवाचें उतर परगट कोत्ता, देवाचें उतर आयकता, तें उतर पाळटा, ताचेर राड येता. पूण जेन्ना आमचें उतर भितर आमच्या काळजान आहा, तें उतर आमी सांबाळून दवरना, पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता आनी तें उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां आमी त्या परिक्षान पास जातले आनी आतां तेन्ना एक गोवायकी आसतली. गोवायकी आसपाक Amen. परीक्षाची गरज. टेस्ट इज इम्पॉर्टंट बिफोर टेस्टिमनी. टेस्ट ना जाल्यार टेस्टिमनी आसची ना, फकत मोनी जातली. ओन्ली कंप्लेनिंग. हे ना, ते ना, गरमी हा, थंडी हा, हे हा, ते हा, हे सगळे एक्सक्यूज आसतले. पूण जो कोण उतर सांबाळटा ताका टेस्ट येतलो आनी टेस्ट पास जावन ताका टेस्टिमनी आसतली. जेजू कारगांव, जेजू कारगा. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. म्हणटच ह्या निमाण्या काळार म्हज्या भयणीनो, आमी हें उतर जें आयकता हें आमी काळजान सांबाळून हें उतर आमी पळोवंक कितें जावं, कसली परीक्षा येवं, आमी जेजू केन्नाच सांबाळून विसरपाक न्हय. आमी तें उतर आमच्या तोंडाचेर धरून, त्या उतराचेर आमी नियाळ करून, तें उतर आमी करूंक आमी सुरवात करूंक जाय. जावं कितले त्रास येवं, हांव म्हजो बावाट जेजूचेर दवरता. त्रास येना, येतलेच. जो कोण उतर पाळटा ताका त्रास चड येतले, पूण आमकां त्रास नाका बाबा. आमकां सुसेग जाय, आमकां शांती जाय, कसलेच कोडकोड नाका आमकां. जो कोण उतर पाळटा ताका त्रास येतात, ताका दुमाळो येता, लोक ताका नाकारता, पयस दवरता, ताचें आयकना. पूण हें सगळें आमकां जेजून पयलेंच सांगलां. म्हणून आमी कितें करपाचें? हे आमकां लोक आमकां वायट कोत्तलो, आमकां नाकारतलो, आमकां विसरतलो, आमकां कसलोच मान दिवचो ना म्हणून आमी बसून घरा रावपाचें ना. आमची चोत्र जेजूचेर धरून ताणें आमकां कितें सांगलां तें करपाक गरजेचें. कित्याक आमकां तो सांबाळून दवरतलो, आमकां तो इनाम दितलो. आमेन. Amen. आमेन. Amen. 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 Praise Jesus. जेजू कारगांव. Praise Jesus. Jonina, Yes. say the closing मंगळा prayer. मंगळा पवित्र आत्म्या, ही शिकवण तुवें कितले समजिकायेन आनी बारीकसाणीन तुवें आमकां दिली. ओय पवित्र आत्म्या, तूं सगळें जाणाय आमी कशी आसता जेन्ना एक मागणी आमी आयकूंक बसता तेन्ना. आमी काळीज आनी मन लायन आयकता काय, हो आमचो स्थिती जायत्या जाणांचेर घुंवलोलो आसता. खरेंच पवित्र आत्म्या, हें सत तूं उलयलाय हे तुज्या भावाच्या तोंडांतल्यान. खरेंच दोनिया आमकांच तें आमी ओळखूंक फावो आनी जाणो जावंक फावो. दोनिया आमी कितले वाटेन आमी हें उतर आयकूंक सोदता, दुसरें मन दिवन दुसरे वस्तूंचेर आमचें मन वसोंक. पूण कितले वेळार आमी काळीज आनी मन आनी बरोवणें घेवन आमी बसता ह्या तुज्या उतरांतल्यान. ही खोल समजणी बापा तुवें आमकां खरी समजणी दिल्या ह्या तुज्या उतरांतल्यान म्हण आमी तुका आर्गां दिता. दोनिया हें आमकां लागता दोनिया, कित्याक आमी कोत्ता ह्यो चुक्यो करिनासतना आमी कोणूच ना दोनिया. ओय कोत्ता आनी केल्यात आमी,
आनी तुवें आमकां एक निशाणी अशी दिल्या दोनया चतूर रावंक आनी आमचें जिवीत बदलाडूंक. दोनया तुका आमी काळजांतल्यान दिन वाचता हे वेळार हे तुजे शिकोवणे खातीर. सगळी शिकोवन तुवें ह्या आयच्या दिसा तुवें आमकां सगळे वाटेंतल्यान तुवें समजिकाय आनी जाणवाय शिकयलेल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें कोत्ता जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. Amen. 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 जेजू कारगा. Thank you, brother. God bless. देव बरें Thank you, करता तुमकां brother. माझ्या भयणीनो. देव बरें करता तुमकां सगळ्यांक. Thank देव you, बरी रात Brother दी म्हणटा. Vincent. ओके. Blessed गुड Kai नाईट. Dev night, Gujrat. everyone. Good night. Thank you, God bless. Jesus. Blessed night, everyone. गुड नाईट. Good night. Praise Good God. God bless. Good night, everybody. God bless. God bless everyone. I'll end the Thank session you. now.